सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव कोरगांव गांवांत आसा गोसावी वाड्यार आनी आयज हांगासर फोरम्साचें हांगासर इनॉग्रेशन हांगासर केल्लें आसा। त्या इनॉग्रेशनाक उपस्थित आसलेले आमची कोरगांव गांवचे झडपी तशेंच आमच्या कोरगांव गांवचे डेप्युटी सरपंच आमच्या मेंबर्स सगळे तशेंच म्हणजे गांवचे भाव आनी भयणांनो जे आयज हांगासर जे इलेक्शनाच्या टायमार हांगासर हांव येयल्लो त्या टायमार हांवें हांगासर देवा कडेन हें केल्लें कितें नाल्यार कितें हांगासर देवा कडेन हांव करतलो तें आयज हांगासर देवा कडेन उजवड घातलेलो आसा। ताका लागून सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदतां अशीच म्हाजी कामां आसतली जी आयज कोरगांवान खुबशीं कामां आमी केल्लीं आसा आनी हेजे फुडें आतां जातलीं बी। तशेंच हांव झडपीकूय सांगूंक सोदतां झडपीच्या हितूनूय खुबशीं कामां आसात ती बी कामां एज फास्ट करून घेतलो आनी तेणीय बी करून घेवची। ताका लागून जे आयज आमकां लोक इलेक्ट करून हाडटा कितें तरी अपेक्षा आसता लोकां कडेन कितें आमी कितें तरी गांवांत आमचे कितें तरी चेंज घडोवचें म्हणून ताका लागून आमी सगळ्यांनी जे मेंबर्स झडपी सगळ्यांनी रावन एके कडेन गांवाची उदरगत करपाची खूब गरज आसा। ताका लागून जी आयज आमी कोरगांवान कामां केल्लीं आसा अशेंच उदकाचे प्रॉब्लम आतां तेणी सांगलेले आहा एज फास्ट कितें आहा जाल्यार ते हांव सॉल्व करून घेतलो कित्याक चडशे प्रॉब्लम ऑलरेडी आख्ख्या पेडण्यान सॉल्व जाल्लेली आसा। थोडेशे आतां कितें आतां थोडे एप्रील मे थोडेशे प्रॉब्लम जाता पूण ते बी आतां प्रॉब्लम एज फास्ट हांव सॉल्व करून घेतलो। तशेंच आतां अशें सगळे जाण वांगडा रावत जाल्यार कोरगांवान खुबशे डेवलप करूंक शकता आमी। ताका लागून अशेंच सगळ्यांनी एके कडेन रावचें बरें रावचें आनी लोकांची कितें अपेक्षा आहा ती आमी करून दिवपाची खूब गरज आहा आनी ती आमी करून दितले आनी जे तुमकां सपोर्ट जावं म्हाज्या तर्फे तितलो हांव तुमकां फूल सपोर्ट करून डेवलपाक हांव सदांच फुडें आसता। जे आयज आमकां बारीक लोकांक कितें गरज आसता ती हांव फेडपाक सदांच फुडें आसता। तशेंच तुमी सगळ्यांनी तशेंच रावचें आनी तशेंच तुमी बी बरें काम करून दाखोवचें इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां सोडून हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर सर लागलेले आसात। तशेंच आमच्या सर रामचंद्र गोसावी तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रज्योत आनी तशेंच आमचे सगळे पंच लौकीक उमेश आनी आमची झेडपी मॅडम हांगासर आसा। आयज सांगपाचें म्हणजे आयज तुमकां दिसता जो हांगासर डेवलप जो आहा तो बरे तरेन जाल्लो आसा। आयज तुमकां खबर आसा हो देवाच्या दारान फाल्यां तेंचो वाडदीस 2 दिसाचो फंक्शन आनी आयच्या दिसा तेंच्यांनी फोरम घातलेलो आसा आनी सरान बेगींतल्या बेगीन हो घालून आयज इनॉग्रेशन तेंच्या उत्सवा खातीर बेगींतल्या बेगीन उजवाडन केल्लेलें आसा। आयज तुमकां खबर आसा कालचो आयज रस्तो हॉट मिक्स लोकांचो येदो मोठो प्रॉब्लम आसलो आयज बरे तरेन हॉट मिक्स जालो आनी इतको बरो हॉट मिक्स जाल्लो आहा। सरान तेजेर खरोच लक्ष घालून तो एक हॉट मिक्स आमच्या कोरगांवांतल्या लोकां खातीर एक बरो रोड केल्लो आसा। तशेंच हांव आयच्या दिसा सरांक खूब धन्यवाद म्हणटा जी सर हांगासर जी कामां करता आनी खरीच कामां आयज जाल्लेली आहा कोरगांवान भरपूर जाल्लेली आहा कोरगांवान कामां आजुनूय ना म्हटल्यार ह्या फुडल्या म्हयन्या तगात कामां आजुनूय एक 10 तरी आमची हांगासर उजवाडन जावची आसा। तशेंच हांव सगळ्यांच्या आयज हांगासर जे जमलेले आसात तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे प्रज्योत तशेंच आमचे लायटमॅन तशेंच सगळ्यांक आयच्या दिसाचो सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा की असल्याच कामांक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आनी काही असो सरांच्या पर्यंत आमच्या पर्यंत हे पावोवपाची कामां कोणाक खंय मिस्टेक जाल्या आनी हांव सांगान इतलें सांगान हांगासर 2 उतरां सोंपयता। आमचे आमदारचे कार्यकर्ते आणि तमाम भक्तगण या सर्वांचे मी रामचंद्र गोसावी मनापासून स्वागत करतो। आज एक कोकणीमध्ये एक म्हण आहे ढोलार ढोल आणि शिगम्यार खेळ। तर आता 2 दिवसाच्या नंतर म्हणजे 8 आणि 9 आमच्या इथं देवकाळ भैरव याचा वाढदिवस आहे। त्यानिमित्ताने आज हा सर्व परिसर आमदाराच्या हस्ते प्रकाशमय झाला त्याचं फार मला गर्व वाटतं अभिमान वाटतो कारण हे देवासाठी त्याच्या दारासमोर अंधार होता तो आता अंधार नष्ट होऊन प्रकाशाने त्याची जागा घेतलेली आहे आणि याचं पूर्णच आपलं मोठेपण म्हणजे जबरदस्त त्यांचं सहकार्य हे आमचं आमदाराचं आहे हे सिद्ध झालेलं आहे। कसं असू दे आम्ही जरी फॉरवर्ड फाईट केली पण त्याचा पाठपुरावा त्यांच्यातर्फे झाला। तसे आमचे वाटूभाई जे असिस्टंट इंजिनियर वाटूभाई यांनी पुढाकार घेतला शेडगावकर यांनी पुढाकार घेऊन हे कार्य पूर्ण केलेलं आहे त्याबद्दल पुनश्च त्यांचे आभार। आणि आमचे आर्लेकर ज्यावेळी निवडणुकीच्या वेळी इथं आले होते आणि त्यांनी शब्द दिला होता काय ना काहीतरी आपण करू पण अर्थात ते आज त्यांच्या हस्ते झालेले ही चांगली गोष्ट आहे आणि इथं देवाचा त्यांना आशीर्वाद असेल आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणूक पुन्हा एकदा ते सक्रिय होतील आणि पुन्हा एकदा त्या यशाची जी
काय दिल्ली आहे ती चालू राहील आणि पुन्हा एकदा ते आमदार किंवा मंत्री होतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो आणि त्यांच्याकडून असेच कार्य घडू दे आणि नाव चर्चेस येऊ दे. एवढंच बस. थँक्यू. जो काळोख असलो तो सरान एक हांगासर फोकस घालून एक बरें काम केल्लें आसा. 2 दिसांनी हांगासर ह्या देवळाचे वर्धापन दिन आसा. ते निमतान सरान हांगासर खरोच उजवाड करून एक बरें काम केल्लेलें आसा. तशेंच आमच्या ह्या कोरगांवान जो रोडाचो इशू आसलो तोय आतां आमकां हांगासर सॉल्व जाल्लो दिसता. आनी एक सरा कडेन एक मागणी आसा की जो उदकाचे खंय तरी एक प्रॉब्लम आमकां 1-2 म्हयने जाले हांगासर एक अडकता जे उदक सारकें येना ते आमकां सरान सुळीत करून दिवचे. तशेंच आमचे वाटू सर तशेंच आमचे जी प्रज्वल शेडगांवकर हांकांय धन्यवाद म्हणटा आणि सरांक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. सरांनी अशेंच सगळे आमच्या फाटल्यान रावन अशेंच आमचे सगळे जे इशू आसा ते सॉल्व करपाक आमकां हेल्प करपाची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.